सगळ्यांचं स्वागत आसा। आयज आमी आयिल्ले आसा पुण्यातल्या विघ्नहर्ता गणपतीचें दर्शन घेवपाक आनी आमी हांगासर दनपारचे पावल्ले आसा आनी सगळ्यान पयलीं आमी महाप्रसाद करतले, कित्याक तर हो महाप्रसाद आसा तो 1 पर्यंत चालू आसा, ताका लागून पयलीं आमी महाप्रसादाक वयतले, ताच्या उपरांत आमी दर्शन घेतले। लेट्स गो। तर आमी आतां पाविल्ले आसा ओझर हांगासरल्या श्री विघ्नहर्ता गणपतीच्या भोजनालयान प्रसादानालय जे आसा ते, आनी हांगासरली जी तिकीट आसा म्हणजे जेवणाची ती तिकीट आसा 40 रुपया आसा आनी हांगा जर तुमी आयले जाल्यार एका पयलीं येवचें पडटा, ताच्या उपरांत ते तिकीट कावंटर बंद जाता आनी हांगासरलें जेवण एकदम मस्त पैकी हांगासर एकदम बरी अशी वेवस्था केल्ली आसा देवस्थानाच्या वतीन। हो जो विघ्नहर्ता गणपती आसा तो अष्टविनायका भितरलो एक आसा आनी 7वो हो गणपती आसा। जेवण जाल्या उपरांत आमी आतां वयता श्री विघ्नहर्ता गणपतीचें दर्शन घेवपाक। आणि आता आमी पाविल्ले आसा देवळाच्या भायर आनी तूं पळोवंक शकता ते बऱ्यापैकी असो एक मंडप सजयल्लो आसा आनी ताच्या भितर कितलीशींच दुकानां थाटलेली आसात आनी हे जे आमकां फुडें दिसता ते विघ्नहर्ता गणपतीचे जे मुख्य द्वार आसा देवळाचे ते आसा आनी हे जे देवूळ आसा ते चारूय बाजूनी तेजी तटबांदणी केल्लेली आसा, जशें की आमी तिरुपतीक पद्मावती ह्या देवळांनी पळयतात सेम त्याच तरेन हे जे तटबांदणी केल्लेली आसा। भव्य दिव्य असो मंडप भायर सजयल्लो आसा आनी आमी देवळाच्या भितर आतां पाविल्ले आसा आनी हांगासर जे व्हिडिओ काडप आसा ते प्रोहिबिटेड आसा, ताका लागून आमी भायल्यानूच तुमकां दाखयता देवळाचे जे परिसर आसा तो। देवळाच्या मुख्य दरवाज्याचेर आमी पळोवंक शकता सुंदर अशी नकाशा आमकां पळोवपाक मेळटा जी एन्शियंट काळांतली आसा। तुमी पळोवंक शकता बऱ्यापैकी अशी नकाशा आमकां पळोवपाक मेळटा। श्री विघ्नहर्ता गणपतीची पौराणिक कथा अशी आसा की एक विघ्नहर्ता म्हणून एक राक्षस आशिल्लो आनी तो ऋषी मुनी जंय जंय तप करता तांकां तो सतयतालो, भरपूर सतयतालो, मारतालो आनी तांकां तप करपाक दिनासलो। तेन्ना सगळे ऋषी मुनींनी सगळे जमले आनी श्री गणपती कडेन गेले आनी सांगणे घातले की हे गणेशा आमकां ह्या विघ्नहर्ता राक्षसा कडसून तूं सुटका कर आमची आनी ताजो जो आसा तो सोक्षमोक्ष लाय। ताच्या उपरांत श्री गणेशाचे आनी ह्या विघ्नहर्ता राक्षसाचे युद्ध जालें आनी श्री गणेशान ह्या राक्षसाक परास्त केलो आनी हो राक्षस होता तो गणपती कडेन शरण आयलो आनी सांगले की हे गणेशा तुज्या नांवा बरोबर म्हजें नांव जोड आनी श्री विघ्नहर्ता गणपती म्हणून दवर आनी म्हाका मुक्त कर अशें ह्या राक्षसान सांगलें आनी श्री गणेशान ताका ताज्या सांगण्यानुसार ताका वर दिलो आनी ताका मुक्ती दिली आनी ह्याच कारणाक लागून आयज आमी श्री विघ्नहर्ता गणपती हे नांव श्री गणेशाक म्हणटा। आनी आयजो आमचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो आनी आयची स्टोरी श्री गणपतीची आवडली जाल्यार नक्की आमच्या चॅनलाक फॉलो करात।